फिशरमॅन कम्युनिटीचे लोक एकठांय जाले आमकां एक धोपको इसका पडलो म्हणून कित्याक 2 व्हिडिओ व्हायरलाचेर आमगे फिशरमॅनाक आपूण लायव्हलीहूड कितें करतालो तेज इफेक्ट येना जावपाक आनी लोकांच्या मनांत तें दुबाव घायले ते आमी हिंगा खरेपणी सांगपाक कितें तें आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले. पयले सुवातेर ती पोंय सुमार 4 किलोमिटर लांब आहा आनी तेजी रुंदाय खूंय 15 मिटर आहा, खूंय 10 मिटर आहा, खूंय 20 मिटर आहा, खूंय 30 मिटर आहा आनी तेजी उदका डेप्थ 4 मिटर 15 मिटर अशें आहा आनी 2 वा 4 तीन घरां आहाय आनी हें उदक घोडे हांव नको आमी चोवपा जाता दुदाचें बी करतले पोल्युटेड म्हूण लोकां हातोल्या मनशां मनां हे दुबाव घायले कित्याक तें नुस्तें हायनाक म्हणून लोक आपलो डेयली लायव्हलीहूड करतालो तेजेर दुबाव घायले आनी तेंगेलो कितें दिसवट जाता तो लोकां मदीं आनी तेणें बंद जावपाचें केलां. तेच भाशेन हे व्हिडिओ व्हायरलाचेर तेणें म्हणलें कितें आमगेले हालीं 2 म्हयन्यांक चड मनीस येताय ते व्हायरलाचेर तेज्या पयलीं पंचायती एक एप्लिकेशन पावलो एशेंच थिंग घडटा तेका लागून आतां आमगे पंचायत म्हणटा कितें जरी तर तुमी एक्सपोज करताय आख्या सगळे गोंयांत आनी लोकां मदें हाडटाय जाल्यार आपूण आतां स्ट्रीक्ट एक्शन घेतलो. आतां ह्या 2 म्हयने मानाय पळय येताय आमगे धंद्या कडेन जाल्यार ते सगळे तेगे तेणें बांदून दिवचे नाजाल्यार तेगे घराक सगळे वयचे पडले. आनी मेजर काम कितें आहा जाल्यार तो शेतकारां कडेन दाखोवन ना जाल्यार ते कोणा कडेन तर आदार घेता आसतले पूण आजून पासून गेले ना. कित्याक हें तो आतां म्हणटा ते पॉल्युशनाक गेलो ते गेले नुस्तें माताय ते नुस्तें सांबाळटाय नुस्तें पोट पुताय ते गेले न्हय आपल्याक घडून दिले आमी नुस्तें माताय आमी सांगपाक गेले न्हय हें तेणी जाण जावपाचें. तिसरें तो तिनू म्हणटा हांव खूंय फिशरमॅन हांव खूंय हॅरेसमेंट करता हांव खूंय कितें हांव कितें सांगता तें तर खंय आयको म्हणटा हांव खंय तांकां धमकी दिता हांव सालादार न्हू धमकी दिवपाक कित्याक लागून ओपन करता तें जाण जावपाचें. जेन्ना ओपन करता जाल्यार शेतकारांक गेले परमिशन घेवपाक जाय. कामिलाक परमिशन नाका कित्याक कामिलाक परमिशन आहा मामलेदारा गेलें जेन्ना एमर्जन्सी तेका आज ते कामिलाक प्रॉब्लेम ना तो म्हणटा आहा ते आसता प्रॉब्लेम आहा कोणाक प्रॉब्लेम आहा रेल्वे पळय काम करता तो तुमी चोयला तो थिंगा ब्रीज आहा ते ब्रिजांत तांकां काम करपा जाय आनी तें उदक हाली कोण तांकां ती माती वो रिपेर करपाक तांकां सोंपेपण मेळपा जाय. हो मुद्दा हें करून ती पोंय व्हरपाची हें जालें. हांव म्हज्या घरा कडेन असो पयसो नासलो भायल्यान भोंवकान पुलीस इन्स्पेक्टर आनी पुलीस येयले आनी सोयताले मुखार वयताले म्हाका चोयलो तो हांव भायल्यान आसा दामलो रिवर्स गेलो आनी म्हज्या घरा वयल्यान बसलो. हांवें ताका म्हणलें यार तूं ह्या वाटेन खंय तर आजी ह्या वाटेन रेल्वे काम चलता ना मला ह्या वाटेन काँग्रेस जाला ना मला तूं ह्या वाटेन खंय तर ना मला पोंय ओपन करपा जाय पोंय ओपन करपा जाय आनी पोंय ओपन करपाक तूं केसो येना तूं कितें तूं केसो अधिकार आपण ओपन करपाक ती पोंय ओपन करपाक जाय वो ना जाय तें आमी जाणाय गांवचे लोक जाणा कितें जाणा ती पोंय ओपन करता जाल्यार आमी आमगेले लोकां गेली ती झाडां माडां तयार करपा जाय थोड्यांक कोण झाड घालूं आसता ताटे सेडेंटरी ओपन केलें जाल्यार ती झाडां ते लोट येता आनी मेस जाताय कुडोन ते पिसताय म्हणटा आमी आमकां कोडोन ओपन करताय आनी तितून नुस्तें आहा तें मारून लोक नुस्तें विकून आपल्यागे पोट संवसार करता. आयज हो मनीस कितें म्हणटा तें नुस्त्या म्हणटा पोल्यूट जालां नुस्त्या म्हणटा खावपा न्हू आपल्याक म्हणटा सगळे ते आहा पोल्युशन रिपोर्ट आहा सगळे रिपोर्ट आहा ते आपूण म्हणटा हांव म्हणटा कितें तुवें पोल्युशन रिपोर्ट केलो एकदम बरें जालें. पोल्युशन रिपोर्ट केलो जाल्यार तिची कारवाय कितें केल्या पोल्युशनाचेर कांय ना. तें पोल्युशन म्हणटा तितून आमोनिया मेळ्ळा आमोनिया फॅक्टरी पडा जुवारीचे तर कितें कितें रिटर्न फायल केल्या कांय ना फकत ते रिपोर्ट दाखयल म्हणून जायना. तो म्हणटा
पंचायत होटाली पंचायत बील हारिकोताली ते मुटोरशी हाकले पडे जेन्ना तो म्हणटा आपूण पॉलिटिशियना कडेन कोणा फोडना म्हणटा कामिला मुगे व्हिडिओ कामिलागे व्हिडिओ दाखयता पॉलिटिशियनाक कशें केले जेन्ना इंडिविज्युअल कामील तर कोणाचो आधार मागता तो शेतकारांक प्रॉब्लेम ना कित्याक तेका मामलेदारान ऑर्डर दिला तेका केन्ना प्रॉब्लेम जाता तो ओपन करपाक तेका ताकत ना देखून तो कोणाचो आधार मागता तेका पयसो फायनान्स ना तो कोणाक घेता आनी ते ओपन करता जेन्ना तो प्रायवेट तो एकलो जर रेकॉर्ड केला जाल्यार लोक गेले ना ती ओपन करपाक शेतकार पॉल्युशना बेले गेले ना ओपन करपाक कित्याक शेतकारांची वेलसांव पाली शेतकारांची संस्था आहा एसोसिएशन आहा फांड्स आहाय पयशे आहाय जेन्ना शेतकारांक ओपन करता तेन्ना कोणागेले पयशे घेवपाक गरज ना